गेल्या आयतारा IIT प्रकल्पा संबंधान चर्चा करून मतदान घेवपाक आपयल्ली लोलये पोळे पंचायतीची विशेष ग्रामसभा सरपंच भूषण प्रभुगांवकर हांणी ग्रामस्थांची उपस्थिती वाडिल्ल्याचें कारण दिवन तहकूब केली वा सरपंच गेले उपरांत पंच शैलेश पागी हांच्या अध्यक्षतेखाला ग्रामसभा घेतली। ह्या सभेंत लोलये पठारावेल्या नियोजित IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक घेतिल्लो ठराव योग्य आशिल्ल्याची लेखी माहिती पंचायत संचालकांक दिल्या अशें लोलये नागरीक समितीचे अध्यक्ष डेनिस फर्नांडीस हांणी काणकोणां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां। आरडेक्स गुवाहाटी काणकोणच्यान भवेश बोरकार। After patiently hearing the government officials and others defending the proposal, the Gram Sabha members clearly demonstrated their opposition to the proposal to locate the IIT at Bhagwati Plateau and demanded for voting. The Sarpanch and Secretary abruptly left the hall at this juncture in an attempt to prevent the 1,000-odd people from exercising their constitutional right and duty. However, in accordance with the law, the able villagers elected Panch Shailesh Pagi to chair the meeting, and the meeting was continued and concluded with unanimous decision to reject the proposed IIT campus by adopting the following resolution. The villagers have now received a copy of the memo from the Director of Panchayat stating, therefore, resolutions adopted by the Gram Sabha are valid as per subsection 3 of section 5 of Goa Panchayat Raj Act 1994. आम्ही सरपंचाक सांगितले की कोणाक त्रास जाता लोकांक विचारिल्ले, लोक सगळे रावपाक रेडी आशिल्ले, तरी आसतना सरपंचान आमकां आयकून आमी आनी म्हाज्या कलीग सांगतात वचता ताका खूब रिक्वेस्ट केलो राव आमी ती कंटिन्यू करया, पूण सरपंच आमकां आयकून ती ग्रामसभा एडजर्न म्हणून सांगून गेलो। मागीर सरपंच आतां कितें सांगूंक सोदता म्हाका खबर ना की तो लोकांक त्रास जाता म्हणून एक नाटक करून तो म्हाका दिसता ती ग्रामसभा सोडून गेले दिसता, कित्याक ताका कळयलें की ही ग्रामसभा आपूण जिखपाना, कित्याक IITच्या विरोधकाक खूब लोक हांगा प्रेजेंट आसा आनी तेजें समर्थन करपी खूब लोक कमी आशिल्ले, ताका लागून तेणी ती एडजस्ट केला। दुसरी गोश्ट म्हाका एक सांगपाक वायट दीस म्हणल्यार ग्रामसभेक आमकां खबर आसा की वोटर्सा शिवाय आनी कोणाकच एलावड ना, पूण ह्या ग्रामसभेक एक असो मनीस जो एक बरो निराकार एज्युकेशन सोसायटीचो बरो चेअरमॅन, एक सुशिक्षीत मनीस, ते हांगा ताका वोटींग रायट ना, तो तेणी धिंगाणो घातलो। आमी सरपंचाक हांवें रिटर्न कंप्लेन दिल्ली ग्रामसभेक की जांकां वोटींग ना तांकां भायर काडटा, तरी आसतना मागीर सरपंचान तें दुर्लक्ष केलें। ही जी ऑर्डर आसा पळय, ह्या ऑर्डरी प्रमाण तो फुडें ग्रामसभा घेवपाक शकना। ही ऑलरेडी हेणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिसिजन दिल्लें आहा की ती आमी ग्रामसभा घेतिली ती वॅलीड आसा म्हण। तुम्ही घेतलेली ती सेकंड ती वॅलीड आसा म्हण जेन्ना ह्या ग्रामसभेक कोणी तरी चॅलेंज करून ती ग्रामसभा वॅलीड ना म्हणून प्रूव्ह करची पडटली, आनी तेन्ना नंतर तो ग्रामसभा घेवंक शकता, असं तरी म्हाका दिसता कायद्या बाजून।